इश्टानो, आम्ही आई शिकपाची आसात पाठ 12 शिगमो. पाठाचे लेखक जावन आसात अजित पैंगीणकार. अजित पैंगीणकार हांचो जन्मगांव काणकोण म्हालांतल्या पैंगीण हांगासर जालो. अजित बाब म्हळ्यार हाडामासांचे एक ज्येष्ठ पत्रकार, एक उमेदीचे लोककलाकार, एक जाणकार साहित्यीक आनी विंगड विंगड संस्थांचे पदाधिकारी. अजित बाबांची सुमार 11 वयर पुस्तकां आयजवेर उजवाडाक आयल्यात आनी तांचे जायते साहित्य प्रकाशीत जावपाचे वाटेचेर आसा. तांची अंजदीव ते अंदमान तशेंच काणकोणची लोककला एक दायज ही पुस्तकां खूब गाजल्यात. तांकां 1991 वर्साचो गोंय राज्य युवा पुरस्कारूय प्राप्त जाला. तेच वांगडा तांच्या पत्रकारिते खातीर तांकां साबार इनामांय प्राप्त जाल्यात. लोककले खातीर तर ते भारतभर तशेंच विदेशांतूय गेल्यात आनी सबंद संवसारभर तांणी लोककला पावयल्या. 10वेच्या पाठ्यपुस्तकांतलो तांचो शिगमो ह्या पाठांतल्यान तांणी आमकां गोंयच्या लोकवेदाचे एक आंग आमच्या मुखार दवरला. गोंयच्या लोकवेदांत भारतांतल्या सगळ्या संस्कृतायेचो कसो आस्पाव जाला हे सांगतना लेखकान लोकवेदाची व्हडविकाय आमकां दाखोवन दिल्या. लेखक बाब अजित पैंगीणकारान जसो पाठ बरयला तशेंच ते जीण जगल्यात आनी सबंद पाठांतल्यान आमकां तांच्या लोकवेदाचे संबंधी अभ्यास लक्षांत येता. गोंयचो पारंपारीक आनी मुखेल सण म्हळ्यार शिगमो. देखून लेखकान ह्या शिगम्याचेर चडांत चड उजवाड घाला. लोकवेद म्हळ्यार लोकांनी आपल्या समाधाना खातीर तशेंच मन रिजोवपा खातीर वापरिल्ली कला. पूण लोकवेदाचो जल्म खंयच्यान जालो ताचो विचार जावपाकूच जाय. 5व्या दोंगरांनी भरिल्ल्या भुंयेर जंय दर्याच्या ल्हाराचो नाद चलता, देवळां आनी इगर्जीच्या घाटीचो मोवाळ नाद आयकूंक येता. घुमट शेमेळाच्या सांगातान शेनाय गिटार हांचे संगीत जे कानार पडटा ते कश्ट करपी वावरड्याच्या घामांतल्यान लोकवेदाचो उदेव जालो. असोच तोणया मेळ तयार जालो. दात्यार दळटा दळटा दात्यावेल्यो ओव्यो तयार जाल्यो. लग्नाच्या माटवांतल्यान लग्ना गितां रचली. हांगाच्या सैमान ह्या गितांक स्फूर्त दिली, शक्त दिली आनी येता त्या नव्या आव्हानाक फुडें करपाची उर्बा दिली. गोंयच्या लोकवेदांत भारत देशांतल्या सगळ्या संस्कृतायेचो आस्पाव आसा. उदेंत आनी अस्तंत प्रांतांचो मेळ आसा. चालुक्य, भोज, सातवहन, कदंब, मराठे तेच प्रमाण पोर्तुगीज राजवटीचो ह्या लोकवेदाचेर प्रभाव पडला. दर एके राजवटीचो, दर एके संस्कृतायेचो गोंयच्या लोकजिणेचेर जो प्रभाव पडला ताचे पडबिंब लोकवेदांत दिश्टी पडटात. चांद्रा सारकिल्ल्या वाठारांत चालू आशिल्लो मुसळा नाच आनी काणकोण वाठारांत चलता तो गोफ आमकां भगवान कृष्णाच्या यादव कुळाचो उगडास करून दितात. गोंयांत 70 दिवचल म्हालांत दिसपी घोडेमोडणी हो नाच आमकां राजस्थान, आंध्र प्रदेश सारकिल्ल्या राज्यांनी लेगीत दिसता. गुजरातच्या दांडिया वा टिपरी नाचाकडेन मेळ दाखोवपी तोणया मेळ, ताळगडी, केरळाच्या मोहिनी अट्टम, कथकली सारकिल्ल्या नाचांचे दर्शन घडोवपी गावडा नाच, जागर, दांडला जाल्यार उत्तर भारतांतल्या रामलिलेसारको रणमालो हो प्रकार गोंयचे सुंदरतायेचे प्रतीक. देखणी, कुणबी नाच, धालो, फुगडी सारकिल्ल्या लोकनाचांची निर्मिणी दिसभर शेताबाटां कुळागरांत काम केल्ल्या उपरांत आपले मन रिजोवपा खातीर जाली. लोकवेदाचे स्वरूप 2 प्रकारांनी मोडटा, सामाजीक आनी धर्मीक. तातूंत लोकवेदाचे चड असो संबंध धर्माकडेन आसा. चवथीच्या दिसांनी फुगडी जाल्यार धालाच्या दिसांनी धालांचे मांड फुलतात. शिगम्याच्या दिसांनी तर मांडार शिगम्याचे खेळ जातात. ह्या शिगम्याच्या दिसांनी काम धंद्या निमतान पयस आशिल्ले लोक आपल्या गांवघरा येतात. गोंयांत 2 प्रकाराचे शिगमे चलतात. उत्तरेकडेन म्हळ्यार पेडणे 70 म्हालांत चलता तो व्हडलो शिगमो, जाल्यार दक्षिणेकडेन चलता ताका धाकलो शिगमो अशें म्हणटात. धाकलो शिगमो फाल्गुन शुद्ध नवमीन सुरू जाता आनी पुनवेक सोंपता, जाल्यार व्हडलो शिगमो पुनवेक सुरू जावन पंचम नमी मेरेन जाल्यार केन्ना केन्नाय संवसार पाडव्या मेरेन चलता. शिगम्याची सुरवात नमनान जाता. ह्या नमनाची सुरवात पयले नमन गजानना ह्या कवनान जाता. लोकवेदाचे जन्मस्थळ जाका म्हणपाक फावो त्या मांडार हे नमन चलता. घुमट, शेमेळ, झांज, केन्ना शेनाय, सुर्त हांच्या तालार तर नमन चलता. रातभर मांडार नमनाची कार्यावळ चलत आसता. देवाचे गाराणे चालू आसता. ते उपरांत दसम धरून पुनवे मेरेन गांवांनी वाड्यार वाड्यार शिगम्याचे खेळ भोंवतात. पुनवे दिसा परत सगळे खेळगडे मनार जमतात. परतून थंय नमन जाता. गडे पडपाचो विधी जाता. हे विधी सोंपल्या उपरांत होळी लासून आयच्यान शिगमो सोंपलो गा, वाचून उरल्यार फुडें गा देवा अशें म्हणत शिगम्याची सांगता जाता.
शिगम्याचे खेळगडे ज्या अंगणात खेळतात थंय आरत हो प्रकार सादर करतात. आरत म्हळ्यार नाल, पानाचो विडो, साखर नाजाल्यार गोडाचो खडो. पानाच्या विड्याचेर पयशे आपले ताकीप्रमाण दवरतात. एखादी सवायशीण बायल हे भरिल्ले ताट घेवन अंगणात येता आनी खेळगड्याच्या हातांत आरत दिता. एखाद्या देवाचे नाव मदीं घालून आरत दिल्ल्या कुळाक जतन राख असो तोंडभर आशिर्वाद खेळगडे त्या घराक दितात. दक्षिण गोंयांत चड करून असोच प्रकार सगळे कडेन जातात. जाल्यार उत्तर गोंयांत ढोल, तासो, अब्दागिरी नाचोवपाचो प्रकार चलता आनी ताकाच रोमट अशें म्हणटात. गोंयांत राबितो केल्ले हिंदू, किरिस्तांव तशेंच संख्येन कमी आसले तरी लोकजिणेंत वांटेकारी जाल्ले मुसलमान हे सगळे गोंयचे संस्कृतायेचे, गोंयच्या लोकवेदाचे घटक जावन आसात. गोंयांत वेगवेगळ्यो राजवटी आयल्यो आनी त्या राजवटीच्या वेळार शिपाय, कामगार, वेपारी अशी तरेच्या कामाक लागून गोंयांत राबितो केल्ली कुटुंबां, वेवसायाक लागून निर्माण जाल्ल्यो जाती, जमाती, उपजाती हांगाचो सैम, वातावरण हांचो लोकजिणेचेर जाल्ल्या परिणामांतल्यान लोकवेद फुलत गेलो. अशे तरेन ही कला एके पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन पावली. ह्या लोकवेदाक गांवगिऱ्या वाठाराचे संस्कृतायेची खोलाय आसा, मोवाळसाण आसा, नाजूकसाण आसा, सोशिकताय आसा, नमळीकाय आसा. नागरीकरणाचो आनी विज्ञानाचो जरी परिणाम जाल्लो आसलो तरी अस्सल मातयेचो वास आसा.